हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्खां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिनवासूया, देवाची स्तुती करुया, कित्याक परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूंक, ताची स्तुती करूंक. मोगाच्या भाव भयणांनो, तो आमचो देव आसा आनी तो आमचो मोग करता. तो आमचो मोग करता. आवयच्या कुसव्यान रचच्या आदी पासून तो आमकां वळखता आनी ताणें आमकां विसल्यान, निवडल्यान आदींच फुडेंच, ह्या संवसारान येवच्या आदी फुडेंच ताणें आमकां रचल्यान, घडल्यान आपल्या मनान आनी आवयच्या कुसव्यान ताणें आमकां आकार दिला. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासूया, ताची स्तुती करुया. ओबोशे खेत्र मासो होरी ही नमा लिब्रोहोन तेरी में क्षमा को रही नमा खरमान दरे बेशबाकी और बोजेना लिब्रोहोन तरमा सिखात्र मासे खेत्र लांदे ओबोत्र मासे खेत्र लांदे. हालेलुया. पयात हेब्रेवाचो 6 स्वर आनी 4 आनी 5 ओळ आमकां कितें सांगता. हिब्रू चॅप्टर 6 वर्स 4 and 5. एक पावट उजवाड मेळ्ळो, सर्गीचे देणे चाकले, पवित्र आत्म्या कडेन एकवट जोडलो, देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवचो आसा त्या संवसाराचे बळ चाकले. आनी तरी आसतना पडल्यात, तांचें मन बदलून तांकां परतून हाडूंक एकदम अवघड. ते आपले पाळयेन देवाच्या पुताक खुरसार खिळायतात आनी सभे माजार ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. पेत मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां आमकां कितें सांगतात, देवाची उतरां आमकां कितें शिकयतात. ज्या वेळार आमकां सर्गीचो उजवाड मेवता, पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे भितर आसा, देवाची उतरां आमकां सजमतात आनी तरी पासून जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो आमी देवाक फाट करता. समाजाक लागून नाल्यार कसले तरी परिस्थितीक लागून आमी आमचें मन समाजा सांगाता जावं आनी खंयच्या परिस्थिती सांगाता दवरता. पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता, तर तांकां परतून हाडूंक एकदम अवघड. आनी त्या वेळार ती कितें करतात मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार आमकां सगळें सत खबर आसा तरी आसतना आमी खंयच्या तरी मनशांक लागून, फॅमिलीक लागून, समाजाक लागून आमी देवाच्या उतराक पाठ करता, खबर आसून पूण. आनी देवाचें उतर सांगता की अशा मनशांक परतून हाडूंक एकदम अवघड. आनी ती कितें करतात, तर ती आपले पाळयेन देवाच्या पुताक खुरसार खिळायतात आनी सभे माजार ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. मोगाच्या भाव भयणांनो, अशें करतात जाल्यार थांबया आनी परतून देवाच्या राज्यांत या. खंयच्या तरी मनशांक लागून न्हय, पूण देवाचो मोग करात, देवाचो मोग करात. ग्लोरिया, महिमा, कित्याक तिची उतरां सामर्थ्यशाली आहात. ती उतरां आमकां जिवीत दितात.
वचनों को करूं, तेरे वचनों से जीऊं, केवल तेरी स्तुति मैं करूं, तेरे वचनों को सुनूं, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों से जीऊं, केवल तेरी स्तुति मैं करूं। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, हो तेरी, आराधना 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 तेरा वचन है रोशनी, है मेरे पैरों की ज्योति, तेरा वचन है जिंदगी, इसमें ही मेरी हर खुशी, सुनूं आवाज तेरी मेरे यीशु मसीह, तुझसा ना है और कोई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्खां, देवाक दिनवाद, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. आमी तेका आराधन दिवंक जाय. पवित्र पुस्तक सांगता कोणाक आराधना दिवंक जाय. आमेन. पवित्र पुस्तक शिकयता आनी जेजू ख्रिस्त म्हणटा एकल्याच देवाक आराधना दिवंक जाय. आमेन. एकल्या देवा भायर खंयच्याच मनशाक आमकां आराधना करूंक जायना. आमेन. आराधना करूं तुजें एकूच नांव तुज्या सामकार जाय, तें म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. आमेन. दुसऱ्या खंयच्याच संवसारान येयलेल्या मनशाक आमकां आराधना करूंक जायना. आमेन. आमकां आराधना करूंक जायना. कित्याक जो आराधना खंयच्या मनशाक करता वा जो आराधना खंयच्या तरी मनशा वरवीं करता तर सदांच मतीन धरात
ती आराधना देवा लागीं वचना. आमेन. ती आराधना देवा लागीं वचना. खूब म्हत्वाचें आसा तुजे तोंडांतले शब्द. जे शब्द तूं काडटाय ते शब्द देवा मुखार चड मोलादीक आसा. आमेन. चड मोलादीक आसा. देखून तुका आराधना कोणाचीय करूंक जायना. एकल्या जिव्या देवा बगोर तुका कोणाकूच भजूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाकूच भजूंक जायना. मरियमायन आपल्या देवाक भजलें. मरियमायन आपल्या देवाक भजलें. देखून ती म्हणटा म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक वाखाणटा. तिनी पासून खंयच्या मनशाक भजूंक ना. खंयच्या मनशाक भजूंक ना. मरियमायच्या टायमारूय तेच्या आदी जायते प्रवादी येवन गेले. जायते प्रवादी येवन गेले. एलिया येवन गेलो. मोइजेस येवन गेलो. इजिकियल येवन गेलो. दानियल येवन गेलो. आनी तेच्या वरवीं जायती अजापां जाली. जायती मिलागां जाली. पूण मरियमायन एकाच देवाक भजलो. न्हू तेंकां कोणाक भजूचें हें खूब म्हत्वाचें पवित्र पुस्तक सांगता. आमी कोणाक भजूचें. मरियमायन खंयच्या मनशाक भजूंक ना आनी मरियमायन आपणाकूय केन्ना भजूंक ना. मरियमायन देवाक बापाक भजला. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार तिका सजमलें उमखावतलो खुर्साचेर तो पूत तेचो देव म्हणून, तेचो तारणा म्हणून, त्या दिसा पासून तेणी देवाक जेजू क्रिस्ताक भजोवंक सुरवात केली. आमेन. आनी ही जावन आसलें मरियमायेचें जिवीत. ही जावन आसलें मरियमायेचें जिवितांतलो एक गूट. तेणी खंयच्या मनशाक भजूंक ना. कान आसात आनी आयकात म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. तेणी खंयच्या मनशाक भजूंक ना. तेणी भजला फकत देवाक. फकत देवाक. आनी देव तो योग्यतेचो आसा. देव तो योग्यतेचो आसा. आमी तेकाच भजूंक जाय. आमची कामां जातात म्हणून, आमकां मागलेलें मेवता म्हणून आमी खंयच्या दुसऱ्या मनशाक भजूचें न्हू. हें सैतानान शिकयलेलें सगळ्यांत चुकीचें शिक्षण आसा. पवित्र पुस्तक कितें सांगता. म्हज्या मरियमायन कोणाक भजला. मरियमायन खंयच्या मनशाक भरूंक ना. मरियमायन आपणाकूय भजूंक ना. मरियमायन फकत भजला जिव्या देवाक. पेद्रून पासून आपणाक भजूंक ना. एक पावट कितें जालें तुमकां सांगता पळयात. एक चॅप्टरान आमी वयता धर्मदूतांच्या पुस्तकान आनी एक चॅप्टर जर आमी ओपन करता जाल्यार थंय आमकां जायते सजमावणी मेवता. प्रेज द लॉर्ड. जायती सजमावणी मेवता. कित्याक ज्या दिसा आमी पवित्र पुस्तक वाचताल्या त्या वेळारूच आमकां सजमतलें. प्रेज द लॉर्ड. एक पावट कितें जालें तुमचो बायबल उगटात आनी पळयात धर्मदूतांचो इतिहास एक चॅप्टर 10 प्रेषितांची कृत्ये मराठीन आसा. आनी 10वो अवेसर उक्ते करात. आनी 10वो अवेसर उक्तो करतात त्या वेळार थंय 24व्या लायनींतल्यान आमी पळोवया कितें जालां तें. आनी थंय कितें म्हणटा. एका दिसा ते शेजाराक पावले. आपल्या सोयऱ्या आनी प्राणी मित्रा सांगाता कॉर्नेल ताका रावतालो. कोणाक ताका रावतालो. पेद्रूक. आमेन. 25व्या लायनीन म्हणटा पेद्रू घराच्या उमऱ्याशी पावतच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी सरपटून ताच्या पांयां पडलो. कोण पांयां पडलो. कॉर्नेल पेद्रूच्या पांयां पडलो. आमेन. हालेलुया. कॉर्नेल पेद्रूच्या पांयां पडलो. 26वी लायन म्हणटा पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो उठ तर हांवूय एक मनीस. आमेन. पेद्रू हय आपणाक मनीस म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रून थंय आपणाक देव म्हणून ताका सांगूंक ना म्हज्या पांयां पड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका नमस्कार कर. पेद्रून म्हटलें हांवूय एक मनीस म्हणून
हांव कित्याक तुमकां सांगता, मुर्ती पुजा चुकीची आसा, ती शेवट ताकाय चुकीचीच रावतली. ब्रदर राजून नियम लिवंक ना, खंयचो ब्रदर खंयचो देवाचो सेवक नियम लिहिना. नियम हे पवित्र पुस्तकांतले येतात. प्रेज द लॉर्ड. नियम हे पवित्र पुस्तकांतले येतात. कित्याक आमी सांगता मुर्त्यो घडयनाका, कित्याक तें बरयलेलें आसा, तें म्हाका आनी तुका काडूंक जायना. जिवो पेद्रू जो आमचो पयलो जेजू क्रिस्ताचो एक विश्वासू शिश्य सांगता, म्हाज्या पांयां पडो नाकाय. पेद्रून आपल्या पांयां पडोंक दिवंक ना. तोच पेद्रू जर आतां जर जिवंत आसतो आनी आतां जर आमी मुर्तेंका पांयां पडटना जर पेद्रून पयले आसते, तो पेद्रू तुमकां कितें सांगतलो? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हे विशय आसात, हे विशय तुमकां सिंपल बायबल वाचल्या शिवाय सजमचे ना. थोडी जाणां म्हणटात मागीर तेन्ना तुमकां खबर नसलें. ना, तेन्ना आमकां खबर नसलें. आमकां जेन्ना काय खबर नसलें, कित्याक आमी तें पवित्र पुस्तक वाचूंकूच ना. जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्यान सांगलें, आमी वाचलें, आमकां कळीत जालें, आतां आमी तितून ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी पवित्र पुस्तकां सांगाताक आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी पवित्र पुस्तकां सांगाताक आसा. पळयात, अशें फकत पेद्रूचेंच एग्जाम्पल ना. जर तुमी धर्मदुतांच्या शिकवणेन जर भितर सरतात जाल्यार, एक्ट चॅप्टरान भितर सरतात जाल्यार, एक्ट चॅप्टर 14 पळयात कितें बरयल्या. एक पावट कितें जालें, लिद्रा गांवांत, ज्या वेळार लिद्रा गांवांत पेद्रू आसलो त्या वेळार कितें जालें पळयात. पेद्रू प्रवचन करतालो आनी तें प्रवचन करतालो तो मनीस खिरीच भाशेन ज्या वेळार प्रवचन करतालो पळयात. आमी वाचया एक्ट चॅप्टर 14. लिद्रा गांवांत एक अपंगूळ मनीस आसलो, म्हटल्यार ताका चलोवंक जायनासलें आनी तो जल्मान खोटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा एक्ट चॅप्टर 14 वर्स 8. लिद्रा गांवांत एक अपंगूळ मनीस आसलो, तो जल्माक खोटो जावन केन्नाच चलोंक नासलो. पावलून प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. पावलून आपली नजर ताचेर लायली आनी ताका बरो जावंक ताका विश्वास आसा तो पळोवन म्हटलें. ताणें व्हडल्या तायान म्हटलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलोंक लागलो. इन द नेम ऑफ जेजूस क्रायस्ट. आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताकद आसा तुमचे पांयाचे खुबे घट करूंक. आमेन. तुमकां उबे रावोंक. तुमी विश्वासान उबे रावल्यात तर उबे जातल्यात. बायबल कितें म्हणटा, विश्वास आसा तो पळोवन पेद्रून पावलून विश्वास आसा तेच्या भितर दिश्टी पडलो आनी पावलून म्हटलें उबो राव जेजू क्रिस्ताच्यान. आनी तो उबो रावलो, तेच्या पांयान उबो रावलो, तो उडयो मारूंक चलोंक लागलो. 11वी लायन पळयात. पावलून केलें ते लोकांचे उर्पजीन पळयना फुडें व्हडल्यान म्हटलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देवला. आतां लोकां म्हणूंक लागलीं मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देवला, म्हटल्यार ती पावलूक देव मानूंक लागली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 12वी लायन म्हणटा, बार्नाबासाक ताणें म्हणजे त्या लोकांनी जेऊस म्हूण नांव घातलें आनी पावलूक मुखेली उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव घातलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 13वी लायन म्हणटा, शारा फुड्यान आसलेल्या जेऊसाच्या मंदिरान याज्ञिकांका हार घालून नेटयलें. प्रेज द लॉर्ड. पाडे दरवाटेशी हाडले आनी लोकां सांगाताक तो यज्ञ भेटोवंक सोदतालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 14वी लायन. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलून धर्मदुतांनी आपली आंग वस्त्रां पिंजली आनी लोकांका धांवून वचून ताणें व्हडल्यान म्हटलें, इश्टानू तुमी हें कितें म्हणून करतात आनी कितें म्हणून करूंक फुडें सरल्यात. आमी तुमचे भाशेनूच मनीस. हालेलुया. पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या मुर्ते देवांका पाठ करून नाकान, पाठ करात. सर्ग आनी संवसार आनी समंदीर आनी ताचे भितर आसा तितलें रचल्या त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जिव्या देवाशी परतून. पण त्या वेळार भागीयोत पावलून पासून सांगलें, मुर्त्या देवांका भजू नाकान. मुर्त्या देवांका भजू नाका.
बायबल क्लियर म्हणटा, पावलू धर्मदूतांनी आपली आंग वस्त्रां पिंजली, धर्मदूतांनी आंग वस्त्रां पिंजली. धर्मदूतांनी सांगोंक ना मुर्त्यो करात म्हणून. धर्मदूतांनी त्या वेळार आंग वस्त्रां पिंजल्यान. कित्याक रॉंग आसा तें रॉंग आसा. पवित्र पुस्तकाक कोण आसा, कोणाच्यान ताकद आसा रॉंग म्हणून सांगूंक. आमेन. कोणाच्यान ताकद आसा पवित्र पुस्तक. जो कोण पवित्र पुस्तकाक रॉंग म्हणून सांगता तो पवित्र आत्म्यांक चुकीचो ठरयता. आनी जो कोण पवित्र आत्म्यांक चुकीचो ठरयता तो शिक्षेक पात्र आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. हालेलुया. पळय सजवून घेयात, हे सजवून घेयात. देव ह्यो जिवो देव आसा आनी तो मेलेल्या वस्तूंनी रावना ना आनी ताका रावोंकूय जावचें ना, केन्नाच ना. बायबल कितें म्हणटा, जी श्वास घेता ती जिवी मनशां आसात, ती जिवी रचना आसात. मुर्त्यो श्वास घेयनात मागीर ती कशी जिवी आसतली. मुर्तेक वास घेवंक जायना ती कशी जिवी आसतली. मुर्तेक पळोवंक जायना ती कशी जिवी आसतली. मुर्तेक आयकोंक जायना ती कशी जिवी आसतली. 115वें स्तोत्र 3, 4, 5, 6 वळ क्लियर म्हणटा, आमचो देव सर्गार रावता. आमचो देव सर्गार रावता. मुर्तेंका दोळे आसात पूण तांकां पळोवंक जायना. कान आसात पूण आयकोंक जायना. तोंड आसा पूण उलोवंक जायना. ना उलोवंक जायना, ना उलोवंक जायना. मागीर जी उलोवंक जायना तांकां आमकां देव म्हणून कसो मानून घेवंक जाता. तांकां नाक आसा पूण तांकां श्वास घेवंक जायना. म्हाका आनी तुका श्वास घेवंक जाता. आमी जिवी आसा, आमी देवाक वाखाणटा. साम चॅप्टर 5 सांगता, जी कोण जिवी आसात ती देवाक वाखाणटात. मुर्त्यो केन्ना वाखाणनात. मुर्त्यो केन्ना वाखाणनात. पळयात, हे जर आमी सांगता जाल्यार आमी वायट जाता. हे जर आमी सांगता जाल्यार आमी वायट जाता. आनी जर आमी वायट जाता तर तुमी पवित्र पुस्तकाक वायट म्हणटात. सजमोन घेयात, सतान चलात. सत सोबीत आसा. पवित्र पुस्तकांत सत आसा. पवित्र पुस्तकांत सत आसा. ते सत घेवन चलात. पळयात, तो येवचो जाला. तो येवचो जाला. त्याच्या आदी व्हडलें एक बदलावणी जावंक जाय. व्हडली बदलावणी. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा तेस्तोकलिराच्या पत्रांत, कितें तर तो ज्या वेळार येतलो त्या वेळार आमकां कुडी आत्म्या सयत पवित्र आसूंक जाय. कुडी आत्म्या सयत. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमी सोबीत आसात आनी तुमी सोबीत कायचे झाड आसात. जेजू ख्रिस्त ह्यो यहुदी आसलो. जेजू ख्रिस्त ह्यो जुदेव आसलो. देखून जेजू ख्रिस्ताची मम्मी पासून जुदेव, मरियम आई पासून जुदेव आसा. ती पासून यहुदी आसा. जेजू क्रिस्ताचो डॅडी पासून जुदेव, ती पासून यहुदी आसा. आनी यहुद्यान जर पळयताय जाल्यार तेंच्या इस्रायल पर्जेन मुर्त्यो करणार ना, मुर्त्यो घडयणार ना. जुजेन जेजूच्या डॅडीन मुर्ती करूंक ना. मरियमाईन मुर्ती पुजा करूंक ना. मरियमाईच्या मम्मीन सांत एना आनी जोकिमान पासून मुर्ती करूंक ना. जेजून पासून मुर्ती करूंक ना. जर आमकां जी शिकयणारी आसात, जी आमकां बरे गूण दाखयणारी आसात, तेंच्यांनी जर मुर्त्यो करूंक ना, तुका आनी म्हाका कश्यो करूंक जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां कितें जालां, जो कोण मुर्त्यो करना ना अशें सांगता ते दुसऱ्या धर्मान आसात अशें म्हणटा. ना, बायबल खंयच्या धर्मा पासत ना आसा. बायबल ह्यो जिवो आसा. देखून जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा, देव आख्ख्या मनशाक पासत येयला, खंयच्या धर्मा पासत येवंक ना. आनी तसो जर धर्माचो विशय आसा जाल्यार आमी जर जेजू क्रिस्ताची आसा जाल्यार आमी सगळीं जाणां यहुदी आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त यहुदी आसलो, तो खंयच्या धर्माचो ना. जेजू क्रिस्त एकलो सत आसलो आनी तो पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलतालो. आमी पासून पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलोवंक जाय. पळयात, टायम येयला, दीस येयल्यात, आमकां सताक वेंग मावंक जाय. आमकां सताक वेंग मावंक जाय. तुमी चॅक करात. म्हाजें सांगलेलें आयको नाकात. म्हाज्या उतरांचेर विश्वास दवरात. तुमी बायबल रीड करात, तुमी बायबल वाचात. कित्याक सत हें सत रावतलें.
आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत हे वेळा पासत हे उतरां पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता आनी त्या फळां काडल्या वरसून तेंचें जिवीत बदलता आनी तेंची नवसरणी जाता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो.